प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं जावपी राष्ट्रीय खेळांच्या उक्तावण सुवाळ्याक 12,500 परस चड लोक उपस्थित रावपाचे आसात। तशेंच पुरस्कार भेटवण सुवाळ्या खातीर हेर राज्यांतल्या कांय खेळा मंत्र्यांक लेगीत निमंत्रण दिलां। ह्या एकंदर तयारीचो मंत्रिमंडळ बसकेन नियाळ घेतलो अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। तशेंच कांय टेंडरा खातीर मान्यताय मंत्रिमंडळ बसकेन दिली। ते भायर स्टेडियमांत 50% सिटां विद्यार्थ्यां खातीर राखीव दवरतले। तशेंच जे स्टेडियमा भायर जावपी खेळ आसात तातूंत विद्यार्थ्यांक चड सहभाग घेवपाक मेळचो ना। वॉटर स्पोर्ट्स सारकिल्ल्या खेळांत भुरग्यांची सुरक्षा लक्षांत घेवन हो निर्णय घेतला अशें खेळा मंत्र्यान सांगलें। तरणाट्यांनी मोबायलाचेर न्ही जाल्यार खेळां मैदानाचेर खेळचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलां। 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींतल्या बॅडमिंटन खेळाक आयच्यान सुरवात जाली। ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत बॅडमिंटन खेळाक सुरवात जाल्या। राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या अधिकृत उक्तावणाक अजून 7 दीस आसात। गोयच्या कांय डिस्टिलरींनी डुप्लिकेट सोरो तयार करपाचे स्कॅम चल्ला। हो डुप्लिकेट सोरो बाटल्यांनी भरून तांचेर कसलीच ड्युटी लायनासतना गुजरात सारकिल्ल्या राज्यांत हाची आयात जाता। अबकारी खात्याच्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादान हे स्कॅम चल्ला असो आरोप आम आदमी पक्षान केला। ज्या डिस्टिलरीन स्पिरीट येता ताचे प्रमाणाचेर देखरेख दवरप त्या भागांतल्या अबकारी निरीक्षकाचे काम। फावो त्या प्रमाणात स्पिरीट वापरतात हाची जतनाय तांच्यांनी घेवपाक जाय, पूण तांच्यांनी दोळे धांपून दवरिल्ल्यान जाय तशें हे स्पिरीट वापरतात असो आरोपूय आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकारान केला। चर्चिल आलामावा सयत नुस्तेकारांनी एसजीपीडीएचो अध्यक्ष दाजी साळकाराची भेट घेतली। रिटेल मार्केटांतल्या नुस्तेकारांक होलसेल नुस्त्या मार्केटांत बसपाची मान्यताय दिवची म्हूण नुस्तेकारांनी मागणी केल्या। ह्या संदर्भात चर्चिल आलामावान फाटीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतिल्ली, पूण उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ह्या रिटेल नुस्तेकारांक होलसेल मार्केटांत बसपाक मान्यताय ना अशें दाजी साळकार हांणी स्पश्ट केलें। पणजेच्या बांदोडकर रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर रितीन पार्क केल्ल्या आनी 2 परस चड फावटी येरादारी नेमांचें उल्लंघन केल्ल्या 18 टॅक्सीकारांचेर कारवाय जातली। ह्या टॅक्सीकारांचे परवाने रद्द करतले येरादारी खात्याचो संचालक राजन सातर्डेकारान सांगले। हे विशींची शिफारस येरादारी पुलिशेक केल्ल्याचें ताचें म्हणणें। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ह्या सगळ्या टॅक्सींचे परवाने रद्द करतले खंय।
भलायकी, शिक्षण आणि रोजगारा सयत सगळ्यो येवजण्यो आणि हक्कांचो लाभ घेवपा खातीर दिव्यांग व्यक्तीं खातीर दिव्यांग प्रमाणपत्रा सयत UDID कार्ड सक्तीचें केलां. हे विशीं सगळीं सरकारी खातीं महामंडळां आनी हेर सरकारी संस्थांक परिपत्रक काडून कळीत केलां. दिवचले शहरात रस्ते कुशीक बसून नुस्तें विकपी विक्रेत्यांक निमाणे धांवडायले. बुधवारा सांजे पालिकेन ही कारवाय केली. परत रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकशात जाल्यार कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी पालिकेन संबंदीत विक्रेत्यांक दिल्या. मडगांव रवींद्र भवन बंद केल्ल्यान कांय तियात्र कलाकारांनी नाराजी उक्तायला. आमचेर अन्याय केला काय अशें कांय तियात्र कलाकारांचें म्हणणें आसा. मडगांव रवींद्र भवन ही एकमेव अशी सुवात जातून बऱ्यो साधन सुविधा आसात. मात आतां ते बंद केल्ल्यान आमचें कितें? कला अकादमी बंद आसा. वास्को रवींद्र भवनाची स्थिती सारकी ना. मागीर आमी तियात्र सादर करपाचें खंय म्हण तांचो प्रस्न. राज्याच्या 7 मालांतल्या नुस्तेमारांच्या घरांचे सर्वेक्षण DGPS पद्दतीन करपाचो निर्णय गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान घेतला. DGPS सर्वेक्षण खासगी एजन्सी मार्फत जातले. हाचे खातीर दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान निविदा मागयल्या. बार्देस, फोंड्या, पेडणे, तिसवाडी, साश्ट, काणकोण आनी मुरगांव ह्या मालांत सर्वेक्षण जातले. दरेकी माला खातीर वेगवेगळ्यो एजन्सी आसतल्यो. वॉर्डा प्रमाण सर्वेक्षण करचे पडटले. खंयच्याय वॉर्डान नुस्तेमारांची कितली घरां आसात ताची म्हायती ह्या सर्वे उपरांत मेळटली. आर्थीक नदरेन दुबळ्या लोकांचेर उपचार करपाक महाराष्ट्रांत महात्मा फुले जन आरोग्य येवजण चालू आसा. पूण फाटल्या कांय वर्सांच्या काळात 996 खाजगी हॉस्पिटलांक 250 कोटी रुपया परस चड रक्कम सरकारा कडल्यान येणे आसा. ताका लागून ही येवजण सध्या अडचणींत सांपडल्या.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाक लागून फाउंडेशन अभ्यासक्रम शिकोवपी बालवाडी वा केजीक नोंदणी करप सक्तीचें आसा. हाचे फुडें नोंदणी ना जाल्यार केजी संस्था चलोवपाक मेळची ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें स्पश्ट केलां. बेरेस्तारा विद्या समिक्षा केंद्राचें उक्तावण जालें तेन्ना ते उलयताले. विद्या समिक्षा केंद्र सुरू जावप ही राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रांत नवी क्रांती. शिक्षण संचालक वा शिक्षण खातें पर्वरींतल्यान पेडणे वा काणकोण हांगच्या विद्यालयाच्या कारभाराचेर नदर दवरूं शकना. केंद्रा वतीन शिक्षक विद्यार्थी तशेंच विद्यालयाच्या प्रशासनाचेर नदर दवरप शक्य जातलें. विद्यार्थी तशेंच शिक्षकाच्या कामगिरीची नेमान मोलावणी जातली. तंत्रज्ञानाक लागून हें शक्य जाता. पेडणे पुलीस स्टेशनाच्या फाटल्यान वट्ट 8 निवासी कुडींची इमारत आसा आनी हे इमारतींत सरकारान पुलीस कर्मचाऱ्यांक रावपाची सोय केल्या. पूण ह्या जाग्यार पाक्या वयल्यान व्हड प्रमाणांत गळती जाता. दारान आशिल्ल्यान गोरवां, सुणी, माजर तातूंत येवन रावतात. सगळे कडेन कोयराची रास जाल्या. ह्या वाठारांत झाडां वाडल्यात. ह्या जाग्यार 2 पुलिसांची कुटुंबां रावतात. ह्या कुडी पासून तांच्या जिवाक धोको आसा. सरकारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवन ह्या निवासी वाठारांत नवो प्रकल्प स्थापन करून बरी सुविधा दिवची अशी मागणी सुरू आसा. घरपट्टी आणि भाडे मेळून दिवचल पालिकेक सुमार 5 कोटी 38 लाख रुपया येणे आसा. ही थकबाकी वसूल करपाक कडक पावलां उखलपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. नियोजीत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाक पालिकेन तेंको दितना हो प्रकल्प मावळियांत जावपाक जाय अशें मागलां. पालिका मंडळाची एक म्हत्वाची बसका बेरेस्तारा जाली. सकाळी 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही बसका दनपारां 2.5 वरां मेरेन चल्ली. हे बसकेंत अस्वच्छताय, कामगारांची बेशिस्तपणां आनी हेर विशयांचेर चर्चा जाली. घरपट्टी आणि भाडे मेळून दिवचल पालिकेक सुमार 5 कोटी 38 लाख रुपया येणे आसा. ही थकबाकी वसूल करपाक कडक पावलां उबारतले अशें पालिकेचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले. करमल घाट रस्त्याचे रुंदीकरण करचे अशी काणकोणकारांची मागणी आशिल्ली. निमणी ही मागणी पुराय जाला. केंद्र सरकारान 28 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर जाला. बेरेस्तारा ह्या कामाचो शुभारंभ सभापती आणि काणकोणचो आमदार रमेश तवडकर हांच्या हस्तुकी जालो. करमल घाट रस्त्यार वलता आशिल्ल्यान अपघाताचे प्रमाण वाडत आशिल्ले. ह्या संदर्भात काणकोणकारांनी करमल घाट रस्त्याचे रुंदीकरण करपाची मागणी केली. पूण कांय अटीं खातीर ह्या कामाक मान्यताय मेळनाशिल्ली. निमणो ह्या मागणेक यश आयला आनी 28 कोटी रुपयांची निधी मंजूर जाल्या अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर हांणी दिल्या. जिल्ह्यातल्या बेंबळी गावात वीज उदक नाशिल्ल्या मोडक्या पत्र्याच्या घरांत रावपी रातच्या वेळार फकत मेणवातीच्या उजवाडांत जगपी बाई लिंबा वागे देवभक्त. तिणे भक्तिभावान वेगवेगळ्या देवळांक 50 लाखां परस चड दान केला. हालींच पंढरपूरच्या विठ्ठलाक तिणे भांगराचो कडदोडा, कमरेची मूज आनी रुक्मिणीक गंटण अश्यो 18 लाख मोलाच्यो भांगराच्यो 2 वस्तू दान केल्या. तिणे आतां मेरेन वेगवेगळ्या देवळांक 50 लाख रुपया मोलाचें भांगर दान केला. बाई लिंबा वागे ही 85 वर्सां पिरायेची आसा. ती एकटीच रावता. तिच्या घोवाक 50 वर्सां आदीं मरण आयलें. तांकां भुरगीं ना. तिका वाटणीची 11 एकर शेती मेळ्ळा. 2 वस्ती दान केल्ले खातीर पांडुरंग देवूळ समितीन बाई हांचो भोवमान केलो.
तरणाट्यामध्ये आयनची उणाव वाढत आसा. 21 वर्सां मेरेनच्या 17% बायलांक वा तरणाट्यामध्ये आयनची उणीव दिसून आयली. अमेरिकेन 50 वर्सां सकयल्या 35% बायलांक जाल्यार भारतांत 52% बायलांक रगत उणें आसा. आयनची उणीव आशिल्ल्यान बायलांक थकवा येता, चिडचिडेपणा येता, पूण बायलो तो जिणेचो एक भाग अशें मानतात आनी ताचे कडेन दुर्लक्ष करतात अशें संवसारीक भलायकी संघटनेच्या अहवालान म्हणलां. ही स्थिती कांय काळ तिगून उरल्यार ती ताण, उदासीनताय आनी काळजाच्या आताकांत रुपांतरीत जावंक शकता. तांबड्या रगत पेशींचें प्रमाण टिकोवन दवरपाक आयनाचो म्हत्वाचो वांटो आसता. आयन उणें आसल्यार ह्या पेशींचें कार्य सारकें दवरपाक कुडीची उर्जा चड खर्च जाता. काळीज, मेंदू आनी काळजाच्या कार्याचेर परिणाम जाता. देशांतलो दरेक नागरीक वळखपत्र म्हूण आधार कार्डाचो उपेग करतात. आधार कार्डा वरवीं खंयचीय सरकारी सेवा तुमी सोंपेपणान घेवंक शकतात. सीम खरेदी ते तिकेट बूक करपा मेरेन सगळ्या गजालीं खातीर आधार कार्ड वापरतात. देखून सरकार आधार कार्डाक शक्य तितले सुरक्षीत करपाचो यत्न करता. हे खातीर आधार जारी करपी सरकारी एजन्सी UDID आधार लॉक नांवाचें खाशेलपण दिलां, जाचे मजतीन तुमी बायोमेट्रिकूय लॉक करूंक शकतात. आधार करतना खंयच्याय मनशा कडल्यान बायोमेट्रीक घेतात. हातूंत तोंड, बोटांचे छाप आनी दोळे हांचो आस्पाव जाता. आधार डेटा जरी पुरायपणान सुरक्षीत आसलो तरी तुमी आधार लॉक वरवीं ताची सुरक्षीताय आनीक वाडोवंक शकता. धारबांदोडे धांवपणच्या दूधसागर न्हंयेत बुडून उज्वला उमेश गांवकर हिका मरण आयले. पुणे पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. आत्महत्या केल्ल्याचो पुलिसांनी दुबाव उक्तायला. फुडल्या प्रक्रिये खातीर कूड GMCन धाडल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. सध्या वाडत आशिल्ल्या सायबर गुन्यांव लक्षांत घेवन केंद्रीय गृह मंत्रालयान व्हडलो निर्णय घेतला. भारत आतां सायबर हल्ल्या आड झुजपाची तयारी करता. हे खातीर केंद्र सरकारान सायबर कमांडोचो पंगड स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. तातूंत राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या पुलीस दळांचे तशेंच केंद्रीय पुलीस संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसतलो. गृह मंत्रालयान पत्र बरोवन राज्य आनी केंद्रीय प्रदेशांनी सगळ्या पुलीस दळां मदल्यान 10 योग्य सायबर कमांडो वेंचून काडपाक सांगला. सायबर कमांडो पंगड हो पुलीस संघटनेचो एक भाग आसतलो. तातूंत IT सुरक्षा आनी डिजिटल फॉरेन्सिक मळार जाणकार आनी पात्रताय आशिल्ले कमांडो आसतले. राज्य, केंद्र शासीत प्रदेश आनी केंद्रीय पुलीस संघटनांतल्यान घेतिल्ले प्रशिक्षीत पुलीस कर्मचारी आसतले. हे मुखार पणजी शारांत येरादारी नेम खर जावपाचे आसात. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ले, दुचाकीचेर ट्रिपल सीट वचपी, सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ले आतां कोणूच तालावा पासून सुटचे नात. इमॅजिन पणजीन आपल्या सॉफ्टवॅराची व्याप्ती वाडोवन येरादारी नेमांचो तातूंत आस्पाव केला. ताका लागून हे मुखार आतां पणजी शारांत सगळे तरेचे येरादारी नेम मोडप्यांक तालाव फारीक करचो पडटलो. येरादारी संचालक राजन सातर्डेकर हांणी ही म्हायती दिली. पणजे सध्या 13 कडेन CCTV कॅमेरे चालू आसा. हेर कांय वाठारांनी CCTV कॅमेराज बसयल्यात, पूण थंय कामां चालू आशिल्ल्यान कॅमेरा सुरू करूंक नात. स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्या उपरांत सगळे कॅमेराज सुरू जातले अशें सातर्डेकर हांणी सांगलें.
गव्हर्नराच्या द्वीप परिचय यात्रेवेल्यान तियेचो आदलो आमदार किरण कानोळकरान आमदार निळकंठ हळर्णकाराचेर खर टिका केल्या. आतांचो आमदार आनी सरकार तिये मतदारसंघात कामां करपाक अपयशी थारला आनी हे सगळे लिपोवपा खातीर राज्यपालांची ही थिये भेट आशिल्ल्याचे किरण कानोळकराचें म्हणणें. पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत घरां बांदपाक शेत कसपाक मेकळीक आसा. 99 गांवांतले 40 गांव भायर काडचे अशें पत्र पयलींच केंद्राक बरयलां. आनीक 10 गांवांचो आस्पाव जावं येता देखून एकूण 70 गांव संवेदनशील वाठारांत येवपाची शक्यताय आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. कामोले येवपी मेगा प्रोजेक्टाचे काम बंद उडोवचे अशी मागणी बुधवारा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान मंत्री निळकंठ हळर्णकर हाचे कडेन केला. थळाव्या लोकांचो विरोध आसून लेगीत ह्या प्रकल्पाचे काम बंद उडोवपाक पंचायत अपयशी थारला असो आरोप ह्या वेळार मनोज परब हाणें केला. गोय पुनर्वसन महामंडळाचो अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी तारीवाडो सडा वचून GRB कॉलनीची पळोवणी केली. ही कॉलनी सामकी बाबत परिस्थितीन आशिल्ल्यान येता त्या 2 ते 3 म्हयन्यां भितर तिचे नूतनीकरण करपाचे उतर ह्या वेळार फळदेसाय हांणी दिलां. आमदार संकल्प आमोणकार तशेंच गोय पुनर्वसन महामंडळाची तांत्रीक टीम ह्या वेळार हाजीर आशिल्ली. गरमी सोसून नजो जाली काय चडशे जाण लिंबू सरबत पिवप पसंत करतात. मात आतां हेच लिंबू सरबत आंबट जावपाची शक्यताय आसा. ताचें कारण म्हळ्यार म्हारग आनी लिंबूची जाल्ली शॉर्टेज. बुधवारा सप्तकी बाजारांत लिंबू कमी प्रमाणात दिसताले.